सागरांक पाणी सोडी यारो सामी तूं पाणी सोडी आलो. आम्ही गांवकार आम्ही येड मुक्की भाटच्याचे येड आनी तेजे फाटल्यान आमगेले 5 येळी पुना आसा मुक्ती हांव मुक्ती सगळे आमी देवस्थान सगळे आमी करपाचे देवस्थानाक सांगपाचें ते येळी 5 करपाचे बरोबर. नंतर वो कितले पिढयांनी आमी केलो म्हण आमकां खबर ना. आमगे बापूय आजो पणजो वो आमी करून येयलो आज कितें आयचो दीस आमी करून येयलेले पयलीं साकून सरकार जीवन सगळें चलोवपा आमी आतां ते करपा आमगे येळी ते करपा न्हू आमी करपाचें आमी सांगता तितलें तें करपा जाय. शिगमो आमी सांगता तांकां अशे तरेन शिगमो करपा जाय कळ्ळें म्हाका. फुलां बिलां घालपा जाय मुंडाच्या पेटाचें बांदपा जाय तें सांगता आमी सांगता. माथ्याक सगळें बांदपा जाय म्हाका मुंडाचें बिंडाचें बांदून शिगम्याक वचपा जाय. ते ताळे बिळे समजलो काय सगळें काडपाचें बिडपाचें ताळे बिळे सगळें काडपाचें. ही मांडार काडपाचें आमी मांडार सगळें खेळटा सगळे गांवांतलो लोक जम करपाचो. आमी एक गुरू म्हूण आसा तो मागीर आमकां सगळे झाडे बिडे सगळे उलयता तो करता तो करप तेजे फाटल्यान मागीर हे सगळे गांव येतो तेजे फाटल्यान येवप. हांव गांवचो मुखेल वेळीप. आमी सणाच्या पयलीं काम करप आसता आनी बाकीच्या ते नंतर बाकी सगळ्याचे वेळीप म्हाजे फाटल्यान येवप आसता. माझी फॅमिली आसा ती ह्या गांवची गुरुपण करता. जे शिगम्याचे मेन रोल आसा तो गुरुपणाचो. जो गुरू म्हणल्यार जेन्ना आमी शिगमो करता जे शिगम्याचे नमन जे आसा ते आमचे गुरून स्टार्ट करप आसता. जेन्ना शिगम्याचो मेळ सुरू करता तेन्ना आमची जी घरवई आसा थंय वचून गुरून नमन घालप तेजे उपरांत तोणी मारता. सो मेन जो शिगम्याचो मेन हें आसा तो सगळो तो गुरून करप. तेजे नंतर आमी मांडार वयता मांडार ते नमन घालता ती चरंग आसता ती गुरूची एक चरंग आसता. सो ती मेन म्हळ्यार ती गुरून गावप आसता. त्या चरंगी फाटल्यान जे आमचे कितें आसा शिगम्याचे ते सगळे त्या चरंगी फाटल्यान सुरू जाता. आणि ह्या बार्शी गांवाक हो असो शिगमो आसा की ह्या शिगम्याक आमी प्रत्येक घरा कडेन खेळटा. आनी जे लोक अशे नावलोकी आसा की कोण भुरगीं जायना त्या लोकांक हाडून तरी मांडाक घायलो दोन सायडीन आमचे मेळ रावता आनी मांडां दवरता आनी जाल्यार ती तेजें काम जाता. आनी अशी नावलोकी आसा की ज्या लोकांक बरें ना
दुयेंस जाल्यां ताकाय मांडार घालूंक मेळटा. मांडार घाल्ल्या नंतर तो बरो जाल्लो आसा आनी बरो जाल्लो त्या लोकांनी हिंगा कितें पावयलें आसा देवाक मांडार. आमचो हो बार्शीचो शिगमो असो आसा की शिवराक शिगमो. आमी शिगम्या वयता आसतना चप्पल घालना. आमच्या मांडार 5 वेळी येता आमचे 12 वांगडी आनी सगळे येवन आमी तोणी मारता, नमन घालता. नमन घालून दुसरे दिसा आमी हिंगा खेळटा, तोणयान खेळटा आनी देवा तें कितें शा आसा तें करता आनी मागीर आमी सगळ्या कपलाक तीळ करून हांगाच्यान भायर सरता. आमी तोणये मारता. तोणये मारपाचे मेन काम तिनू वाड्याचे आमचे वेळीप आसा ते येता. गांवचे लोक येता सगळे गरवय वयता मांडार वयता आनी थंय तोणये मारता. थंय खेळटा आमी. जेन्ना तोणये मारतात जे आमचे जाणटे आहा जवळ काजारी आसा ते वचून थंयसर खेळटा. आनी नॅक्स्ट दिसान आमी शिगम्याची प्रॅक्टीस म्हूण सुरू करता. आनी आमचे दुवादशी त्या दुसरे दिसा आमी मांडार मेळ जमा जाता आनी त्या दिसाक आमी मेळ सांजचो भायर खेळटा, चरंग गायता, गुरू वयता. गुरूचे स्टार्टींग जे गुरूचे मेन म्हळ्यार गुरूचे एक घुमट आसता ते घुमट घेवन आमी मांडार वयता. ते घुमटाचे थापट मारतकीर थंय चरंगीचो सुरू जाता. चरंग जाले म्हणटकीर आमी तोणयाचो खेळ खेळटा आनी सुवारी लायता. मागीर आर्त म्हणटा आनी आमचे नमन आसता तेन्ना तो गुरू गायता थंय. मागीर आनी कडेन आमी 3.5 देवांनी नांव घेतात. 3.5 देवांनी नांव घेतले. बाटल्यान बाबा देव कितले आसा तितल्यांनी नांव घेतले. कितें म्हणून एक सोयरारूय येवचो म्हणून सगळे तशें आमी नांव घेतात. त्या दिसाक मेळ हो भायर घेवन येता. एक आसा तो मेन आमचो 3 वाड्याचे वेळीप आसता. एक आसा तो वेळीप एक सायडीन वयता आनी दुसरो आसा तो दुसरे कडेन वयता. आनी जे आमचे घुमट आसता आमचे देवाचे हें आसा देवूळ आसा थंयसर वचून थंय आनी दुसरी चरंग गावप आसता. ते घुमट घेवन गुरू त्या देवळान वयता. ते घुमटाचेर एक चरंग म्हणटा आनी ते घुमट घेवन जो तेजो घरांतलो कोण वयता सो तेजे हँडओवर करता आनी तो घरा येता. ते घुमट घेवन जे आमचे फॅमिलीचे गुरू आसा ते घेवन आमी मेळा वयता. ते घुमट घेवन गांव भोंवता. सगळ्या गांवान खेळून जाल्या नंतर आज सांजचे आमचो मांड म्हणटलो. मांड म्हणल्या नंतर मागीर आमची जात्रा जावपा आसली फाल्यां दुसरे दिसा होळी आनी सगळे गांवचे वेळीप येवन सगळे मानाचे सगळे येवन हांगा ह्या मांडार आमी शिगम्याचो खेळ आज सांजे सोंपयताले.
4-5 पिळगी नाचतात. ल्हान सामके 5 वर्सांचे, ते 10 वर्सांचे, 15 वर्सांचे, 20 वर्सांचे, 30-35, 40, 60 वर्सांचे नाचता. सगळे 4-5 पिळग्यो नाचता. तेन्ना एक मोठी नावलौकीक ह्या आमच्या बार्शीच्या शिगम्याक मेळ्ळी आसा. घुंगरू बांदता. सो घुंगरू बांदपाचें कारण कितें, जशे आमचे लोक रातचे बी चलत वयता म्हणटा आनी तांकां आवाज येता, सुरू आवाज येता. आवाजाचेर बी कळटा आमकां कोण खंय पावलो तो. सो ही घुंगरू घालता, सगळो आमचो मेळ वयता आनी तो घुंगरू घालता वयता. आनी त्या घुंगरीचो इम्पॉर्टन्स असोच, जेन्ना आमी आंगणा खेळ्ळे उपरांत तो घुंगरूचो बरो आवाज येता तेजो. आनी तो एक पारंपारीक आमचे लोक ते सगळे घुंगरू घालतात ते. आनी आतां मेळ टीम पळयलो आसतलो, सगळ्यान आपल्या पांयांक घुंगरी घातली आसतलो. जेन्ना आमी खेळ खेळटा ते खेळ आसतना ते खूब तरेचे आसता. एक्चुली तुका ते सादारण पळयलें म्हूण कळना, ते खेळ्ळे उपरांत कळटा. सादारण आमचे 60 तरेचे वेगळे वेगळे खेळ आसा. आनी एक खेळाक कमीत कमी 10-15 गाणे आहा. सो सगळीं ती गाणी ती कळपा जाय आनी त्या गाण्याचेर तो खेळ खेळपा जाय. सो सादारणपणे ज्या मनीस प्रॅक्टीस करता तितून, आतां प्रॅक्टीस केले उपरांत ताका समजता. आतां आमचे जाणटे जे सगळे लोक आहा ते खूब वर्स जाले, 40-50 वर्स खेळटा तो खेळ. सो तेमकां ते ऑटोमॅटिकली कळटा त्या गाण्याचेर तेन्ना खेळपा जाय. पूण आयचे भुरग्यांक जे कोण आजचे आमचे यंग जनरेशन आहा तेमकां ते खेळपाक मातशें डिफिकल्ट वयता. कारण आतां आमकां सगळे भुरगीं खंय कामां वयता, कोण आनी शहरां गेल्ले आहा. सो हे 2-3 प्रॅक्टीस करता आमी, ते 4 दिसान प्रॅक्टिसान तेंचें तें जायना. सो तेमकां ते प्रॅक्टीस करपाक आमकां कमीत कमी 1 म्हयनो मेळपा जाय. पूण कित्याक टायमाचे कन्स्ट्रेंट आसले उपरांत आमकां ते भुरग्यांक खेळोंक जमना ते. तरी पूण आतां सरकारान आमी पळयलां की 2 लाख दिता म्हणला. सो त्या तितूंतल्यान थोडे तेंच्यांनी ट्युटर करता म्हणल्यार ते ट्युटर करून तेंच्यांनी भुरग्यांक जर आत्तां शिकयलो जाल्यार भुरगीं चड लक्ष घालून जे आमचे पारंपारीक खेळ आसा आनी जे ताळे म्हणटा आसा, तशी चौरंग आसता, ती चौरंग बी म्हणपाक कळना तुमच्या भुरग्यांक. सो थोडे भुरग्यांक ते आमी आतां आमचे यंग भुरगे बरोवन काडपाक लागले आहा. सो ती बरोवन काडले उपरांत ते सगळ्यांनी कितें आसता, शिगम्याचे गाणे त्याच दिसा म्हणटा, ह्या शिवरात्री जाणा म्हणटा, तेजे पयलीं म्हणनात.